अपडेट या डकेतीची कांयच ना हांव फक्त तांकां मेळपाक आयल्लो. बाकीची इन्क्वायरी हांव पुलीस स्टेशनाचेर वचून करतलो. आमचे पुलीस डिटेलान इन्क्वायरी करीत आसा. ओके, हे फावटी कोणी डकेती घातलो तांकां 100% आमचे पुलीस धरतले. ते ऑन ट्रॅक आसा. असं काही दिवसा पयलीं आमी पळयलां की असं दोनापण आमी पळयलां की 6 म्हयन्या पयलींची चोरी जाल्ली सेम केस. आमी टायट करीत आसा डे बाय डे. ओके, अजुनूय बी आमी पुलिसाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हेज्या पेक्षा आनी चड नाकाबंदी जी आहा पळय ती वाडयात. नायट विजील हो खूब मोठ्या प्रमाणात दवरपा खातीर पुलीस नायट ड्युटीक आनी मोठ्या प्रमाणात घालतले. हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही हाज्या खातीर आमी 100%. सर, हे चोर सरकाराक आनी पुलिसांक एक चॅलेंज दिता. This is the cause of concern, the law and order problem. एक ही जी आत्ता जी डकेती ज्या पद्दतीन घातल्या पळय न्ही, हे भायरसून प्रोफेशनली मनीस कोण तरी जे आहा पळय ह्या डकेतींनी आसता अशें एकंदर दिसता पळोवपा खातीर. ती पयलो गव्हर्मेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंटाचो पयलीं ते क्रॅकडावन करप, तांकां धरप. दीस इज अ प्रायोरिटी. सर, पण पुलिसांक खंय तरी चॅलेंज करतात सर. Thank you.